बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सौम्य आसूं आणि तुमच्या आत्म्यास सवय आसूं. हे बलिदान आमकां सोकल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पिकवणीचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दूख धरून सोकलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतबिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बासोत बागेवन सुद्दां चंकवार मारे सगल्यांक देवता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबिदार देव आमची गाकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. तळसो बेगीसराव तुमचे कासकी ते सांग तेव्हा आमकां दवरात. सर्वेस्परा देवा जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन आनी पवित्र आत्म्याचे उसवाडान तुवें आमकां सर्गीचीं दारां उगडलीं. हे देवर्त्या देण्याचे वाटेली जाल्ल्या वरी आमची भक्ती पळा बरी जावं आनी आमचो बाबार्थीच जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आतां राजभोग चलयता सासणाच्या ससनात. आमेन. धोर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस सेजारियाक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें. हांगा फेलिस्कान खंय दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसाल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फोर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगोर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगोर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें सोनवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेल इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्यासोद्रेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाल्ली. हो जेजू मेल्लो
पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलून खात्रीन सांगतालो. हो टोंडो कसो सुटावो कोचो तो नोकलो जावन हे विशीं जेरुसाल्याक वचून थंय नीत करून गुन्यांवाची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली नीत करची म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका शेजाराची धाड्डीसोर बोणकुणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडकार. ह्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासोनार बसला. म्हणुया, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासोनार बसला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासोनार बसला. पृथ्वीचे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती करतेल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयतात. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासोनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासोनार बसला. बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या तांच्या उतर आयकतेल्या बोलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिनवासोनार बसला. उद्गाराक उबी रावया. पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुवां परमोणे शिवोत्तमान. महिमा तुका सिम्या. नसतो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव जुवां मातच्या पोता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग कोत्ताय. ताणें ताका म्हणलें, पळय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे पावटी ताणें विचारलें, सिमांव जुवां मातच्या पोता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय. ताणें ताका जबाब दिलो, पळय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे पावटी विचारलें, सिमांव जुवां मातच्या पोता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय. तूं म्हजो मोग कोत्ताय अशें आपणाक तिसरे पावटी विचारलें देखून पेद्रू खोस जाली आनी ताणें पोत्तीपाळ केलो, सायबा, तूं सगलें जाणय, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोस सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंटाक बांदतलो
आनी तुका नाका तुंय बदतलो. कसल्या मोन्ना वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेसून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. सोमयाचें शुभवर्तमान. वखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानू, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना जेजू पुनर्जीवन जातोच शिसांक दिसचें पडटा. आनी आयज नसतो जातोच जेजू शिसांक सिमांव पेद्रूक विचारता, सिमांव जुमामाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग कोत्ताय? 3 फावटी जेजू ताका विचारता. सिमांव पेद्रून जेजूक 3 फावटी नाकारलेलो, हांव ताका वळखोच ना. सिमांव पेद्रूच्या काळजांत जेजूचो मोग नासलो काय? बरें करूंक तो सोदी नासलो काय? म्हजे भयण मानू, सोदतालो, पूण परिस्थिती कसली आसली? जेजूक धरलेलो, जेवचे जर्मण मारताले, ताका कुर्सार मारूंक वताले. आनीक हें पळोवन सिमांव कडेक भियेलो, आपलो मोग जेजू सोबें दाखोवंक. आपणाकूय दोत्तले, आपणाकूय कश्ट आयतले आनी ताच्या बरोबर आपणाकूय कुर्सार मारतले. पूण आयज जेन्ना जेजू ताचे लागीं विचारता तेन्ना 3 फावटी तो म्हणटा, पळय सोम्या, तूं जाणा हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी 3 फावटी हो जबाब दिता तेन्ना जेजू ताका नवें मिसांव दिता. आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू, आमी देवाचो मोग कोत्ता, एकामेकाचो मोग कोत्ता. आमी बरीं मनशां, आमकां बरें करूंक जाय. आमकां आमचो अदीक मोग आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोबें दुसऱ्या सोबें दाखोवंक जाय. पूण एक फावटी परिस्थिती जायत्यो आडखळी आसात, जावं कोश्ट आसात, इतलें बरें करून पासून आमचींच मागीर आमकां दुखयतात, जायत्यो वस्तू घडटात. आनी हाका लागून असले परिस्थितीन आमी भियेता, आमी सोक जाता. आनीक हो मोग हें बरेंपण आमी दाखोवंक पावना. पूण म्हज भयण मानू, जेन्ना ही अस्कोती आमची आमी ओळखून घेता आनीक गोट रावता तेन्ना देवूय आमकां अदीक बळ दिता, अदीक मोग करूंक, अदीक बरें करूंक. दुसरी गोश्ट म्हज भयण मानू, आमी पळयता ती म्हणल्यार आमी कितलो देवाचो मोग कोत्ता आनी एकामेकाचो मोग कोत्ता कशे तरेन गमता. पयली गोश्ट म्हज्या मागण्याची जिवीत आमी पळोवंक जाय. माय स्पिरिच्युअल लायफ, कितलो हांव मोग मागणें कोत्ता, कशे तरेन हांव मागणें कोत्ता आनी ह्या भाशेन म्हाका दिसून येतलें हांव देवाचो कितलो मोग कोत्ता तो. दुसरी गोश्ट म्हजें ओबिडियन्स, विस्वासीपण देवा सोबें कितलें आसा काय. जावं देवान म्हाका जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती हांव जबाबदारी विस्वासीपणी पाळटां, वो हांव चुकता तेन्ना, पातकांत पडटा तेन्ना हांव म्हजी अस्कोताय मानून घेता, देवा सोशी येवन बक्षणें मागता. सो जायती विस्वासीपण. आनी तिसरी म्हज पयलीं मानू चॅरिटी, कितल्यो हांव बऱ्यो वस्तू कोत्ता दुसऱ्या सोबें, बऱ्यो करून आदारता. हे वरवीं म्हजोय मोग देवा सोबें कितलो आनी एकामेका सोबें कितलो तो म्हाकाच गमून येता, म्हाकाच दिसून येता. आनी तिसरी गोश्ट म्हज पयलीं मानू, जेजू ताका सांगता, तुका कोश्ट आसात, कसले ताकाय कोश्ट आसतलें, मरण आसतलें. सो आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येता, दुमाळो येता, पिडापीड पडटा, हांव कितलो घट रावता. तातूंतल्यानूय म्हजो मोग देवा सोबें आनी दुसऱ्या सोबें दिसून येता. तर म्हज भयण मानू, देवाचो मोग आमच्या सगल्यांच्या काळजांत आसा आनी आमकां मोगान जिवंक जाय. हो मोग आमी विस्तारूंक, दुसऱ्यांकूय सोबें वांटूंक सोदता. पूण ज्यो सगल्यो आडखळी येतात त्यो आमी पयस करया. कोश्टान देखून देवाक विस्वासी रावया. कोश्टान देखून एकामेकाचो मोग करूंक, ह्यो बऱ्यो करून आदारूंक आमी वावरया. आनी हे भाशेन म्हज भयण मानू, आमी देवा भाशेन मोग करूंक पावतल्या, ताचोय मोग करूंक पावतल्या आनी एकामेकाचोय मोग करूंक पावतल्या. तर हीच कृपा, हेंच बळ आमकां सगळ्यांक मागुया. भेटोवनीक गायन गावया. भावा भयणी बापाक भेटो. C10 पान 30 आनी 2, C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटो, भांगर नाकारू
तुझे सर्वस्पराच्या समतेची स्तुती करतो दारपणात द्या आमच्या तुझ्या दिला मुंचाची देवा खुशी कुरिसले Ogan vegoci soru Jesu tuce carismata Jesu mata Oscendida Sogles noce Opa cota Jesu mata Oscendida Sogles noce Papa cota मुझ्या बाबा बनेल मुझे तुमचे बलिदान सर्व विद्यार्थी बापाक मानतात असले सामून मागत हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या आत्मे पवित्रतेच्या दावा सर्वेश्वर मागून घेऊ सर्वेस्परा तुझ्या पोरजेच्या बलिदानाचेर काकुलतीची दिसकार आणि ते तुका मानतात असले सावच्या पवित्र आत्म्याच्या येड्यान आमची अंतस्करणी तो निर्मळ कर म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सोबे असो तुमची काळजी आभारात आम्ही ती सर्वेश्वरात वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया वय वर्ष आम्ही करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदपेताना सासनाचे देवा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर कांसो थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या पुनर्जन्मपणा उपरांत तो आपल्या सोर शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून वेलो स्वर्गात अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार देखून पास्काच्या संतोशाच्या नदर सगळो लोक सगळो संवसार ओलासता तुजे मुखार तशें सर्गीच्यो सोर पदवी आनी देवदुताचो दरबार तुज्या वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोवन आसतना गायतात Sorvesvor Deus, Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी होसाना सर्वेस्परा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दोपरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मोरान सोसूंक आप कशें तो परत दिसालो तेतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतल्यान पियात हे म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांची बॉक्सर मेळच्या तुमचे पासत आनी सबारां पासत ते बारावतले हे म्हज्या उगड्यासाक करात बाबट्टाचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू मरण येसू तुझे मरण जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उकड्या आसा आमी तुका जिवितात चुंडा सर्वांची कास पेटयता
तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलेंक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्पराक केपरी तुमीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव आमच्या भाग्यन बापान फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशेन उतरून गेल्ले ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकलुतीन उतरलेले समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारे देवाची मायज सांगाती, भाग्यवंत सुसे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसेबास, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शाबेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या दे सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वखणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबी. ताचे वरवीं आनी ताचे ताय आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेचे एकवटान तेव्हा सोर पोतपिदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकून प्रार्थना तीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पळदू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. देकुना जिवितांत सबस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्या राज क्रिस्ताचे येण्या बरोबरशेन उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड बोधवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्याचे क्रिस्ता तुवेच्या धर्मतांत म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पयस सुबेच्या भावाटाचे तिस्कार आनी तुजे कशे परम तिका शांती दिवन तूं सगळ्याक वटान सांबाळ. तुजी येता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेक मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे कारायो म्हाका फाना पण एकूतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावया. डी सो बाबा भयणी आमी सगलीं पान 40 न्हू. D6 पेज 49. भावणी आमी सगलीं सर्वेस्पराची भुरगीं
조소 바바 부양소 코라도게 감에 가소 조소하에 깨나tumso 베약두이 고르다디데 오레상나마가바오예 코라도게 감에 가소 조소하에 깨나tumso 베약두이 고르다디데 Ekuzkan amca vatmiyan Ekuz moga chakarza Ekucu amci some sanke varubre Koratuge game kazo Zoso hame हॅलो प्रार्थूया सर्वेस्परा देवा तुझ्या गुट्या वरवीं आमी नितळ जाता आनी आमकां पोसण मेळटा तांचे थंय आमकां तूं दिताय त्या पोसणा वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन म्हज्या बहीण मानो आयज सांजे सोबा आसता मिसाचें बलिदान आसा आनीक आयज प्रेज एंड वर्शीप आसचें ना मिस सोंपतोच रोखडेंच एडोरेशन सुरू जातलें आनी मागीर मागणी आसतलें म्हणून दुरात मिस सोंपतोच रोखडें एडोरेशन आसतलें आनीक मागीर मागणी सुरू जातली तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात सोमयाचे शिव वर्तमान परगोटात देवाचे वळखा मागणे सामगेलीक सामगे महाबडव्या लढाईच्या दिसात तूं आमकां राख देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमकां आलतेपडी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेर सोयताना आनी सगळ्या खोट्या वतम्यांक एमकोणांत लुटून घाल कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोलपडटात आमेन मिसाच्या शेवटाक गायन गावया सांगातान चलुया F18 पान 9 आणि 4 F18 पेज 94